ह्या दिसांनी धनगर समाजाचे ते हेका लागून स्टेटसा लागून बाबू कवलेकर सगळे खूप जाण सीएमाक बाब मेळटा. सो वॉट इज युअर से ऑन इट इज अ लॉंग पेंडींग इशू लाग मातसो 23 वर्स जाली. सी अरे हांव कितें सांगता, हे जे आतां कोण मनीस धनगर समाजा आतां जे स्टेटस मागपाक सोदताले, जेन्ना काँग्रेस सोड हे BJPन जेन्ना गेले आनी व्हडले खाती घेयला, व्हडले मिनिस्ट्री घेयला, तेन्ना तेंगेलो फर्स्ट एजेंडा फर्स्ट मुद्दो आसपाक जाय आसलो, बाबा आपूण हे तुमगेल्या BJP सरकारान जॉयन जाता पयलीं आमगे धनगर समाजा ST स्टेटस दिवचो. समज तरी इतलो तरी धनगर समाजा तरी मोग आशिल्लो, हो पयलो पॉयंट आसपाक जाय आशिल्लो. तूं जेन्ना सूख भोगता अडेच वर्सां बड पद घेवन जाता डेप्युटी CM जाता आनी आतां जेन्ना तूं ना तेन्ना इश्यू करपा इलेक्शना लोकांक डिसेबल करता, हें जावपा ना. हो मुद्दो तेगे तेन्ना आशिल्लो. तूं जर समाजा इतलो मोग करता तुवें तेन्ना हो पॉयंट घालपा आशिल्लो. तूं बाबा आपणा धनगर समाजा आपणाक स्टेटस दी आनी आपूण तुमचे बारा जॉयन जाता. हें तेन्ना करूं ना, आतां कोण कितें फायदो? आतां तेगलो सरकार स्टंट मारता म्हणटा तो. अरे जेन्ना समज धनगर समाजा इतलो तरी मोग आशिल्लो जाल्यार तेन्ना मुद्दो घेवपा जाता ना रे. आपूण तुगे BJP भितर पांय घाता, भितर पांय घासून पयलीं तेन्ना सांगपाक जाय आशिल्लें, बाबा तूं धनगरा पयलीं ST स्टेटस दी, आपूण तुगेलो BJPन जॉयन जाता. समाजा इतलो मोग आशिल्लो जाल्यार तो कित्याक मुद्दो करूं ना? डेप्युटी CM वचून ते मिटींग केली म्हूण जायना ओके. करूं.